रुमडा मळ्यात हाऊसिंग बोर्डान बांधिल्ले फ्लॅट पावणी घालून गरिबांक दियात। आयज गोवा हाऊसिंग बोर्डान ही फ्लॅट जी आसा पळय पेंडिंग दवरल्या ती पयलींच डिक्लेअर करपाची लोकां खातीर, कित्याक आयज आमच्या गांवांत खुबशे अशे गरीब लोक आसा खरेंच तांकां फ्लॅटांची गरज आसा, ते आयज भाड्यान रावता। गव्हर्मेंटान म्हाज्या हिसबान हेजेर लक्ष घालपाक आशिल्लें। पंचायतीन म्हाज्या हिसबान ताका जवळ जवळ एक 10 म्हयने पयलीं NOC दिल्ली आसा। सो 10 म्हयन्या उपरांत सुद्दां हेंचे फ्लॅट पेंडिंग आसा, कारण म्हाका कांयच खबर ना कित्या खातीर। काही लोक अशें म्हणटा की जे गोगळान फ्लॅट आयल्यात 300 फ्लॅट आयल्या त्या खातीर एक वेळ आमच्या हाऊसिंग बोर्डाचो प्रोजेक्ट आसा गोवा हाऊसिंग बोर्डाचो पेंडिंग दवरला। पण म्हाज्या हिसबान त्या प्रोजेक्टा खातीर हो प्रोजेक्टाक कांयच संबंद ना। तो प्रायवेट प्रॉपर्टी आनी हो गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी, ही लोकांक गरिबांक खातीर प्रॉपर्टी। सो म्हाज्या हिसबान गव्हर्मेंटान बेगीनच्या बेगीन हे काम करून घेवचें आनी लोकांक फ्लॅट इश्यू करचे। आतां कितें जाता, गोवा हाऊसिंग बोर्डान सद्या आतांच नवे सेक्युरिटी गार्ड म्हणून अपॉयंट केल्या, पण काही लोक हांगा मस्तीपणां सुद्दां खूब करता, गांजा मारता, सोरो पिता। सेक्युरिटी गार्डांक सुद्दां लोक आयकना। एकटो सेक्युरिटी गार्ड 10 लोकांक आयकपाक शकना, बाबड्या सेक्युरिटी गार्डाक आपल्या जिवाचे बद्दल चिंतचेय पडटा। सो म्हाज्या हिसबान गव्हर्मेंटान जाता इतले बेगीन तरी लोकां खातीर म्हणटा कितें, आमच्या ह्या हाऊसिंग बोर्डान ही फ्लॅट बांदून 75 फ्लॅट बांदून दवरल्या ते फ्लॅटांक आज 1.5 वर्स जावन गेले, ते फ्लॅट दिवपाचो अजून कोण पर्यंत वासपूस करूना। हेज्या पयलीं हांवें इलेक्शनाच्या टायमार कोण हेड आशिल्लो ताका तेजे कडेन उलयलेलें की आमच्या ह्या गांवांत लोकांक घरां ना, ज्या लोकांक घरां ना, गरीब आसा, भाड्यान रावता, 7,000 भाडें दिता, लोकांच्या घरान कामां करता, इतले कश्ट करून ती भाडें दिता आपल्या भुरग्यांक वयर काडूंक, त्या लोकांक तेणी ही घर दिवचें, ती फुकट मागिना, आपले पयशे घाली। आनी ते भुरगे तवार भुरगे ते खिडक्यो फोडून ते भितर सरून हांगा रातचे येवन वादळपणां करता, ते भुरगे गांजा पिता, सिगार पिता, मस्ती करता, असली करामती करता, कोण विचारपाक गेल्यार तांकां तापयता। वॉचमॅनाक सुद्दां प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील।